नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सांतिस्तेव फेरी धक्क्यावेल्यान उदकान बुडून सांखळेच्या मॅनेजमेंट कॉलेजीच्या विद्यार्थ्याक मरण, सोद वावूर सुरू। कुडचिरे ग्रामसभेन कोयर प्रकल्पावेल्यान बोवाळ गांवांत कसलोच प्रकल्प नाकाच थळाव्यांची भुमिका पंचायतीचे ग्रामसभेन थाराव पास। आवेडे कोटंबी पुलाची स्थिती धोकादायक, पूल कोसळपाच्या वाटेर संबंधीत खात्यान लक्ष घालपाची पंच वांगड्यांची मागणी। सप्टेंबराच्या पहिल्याच दिसा व्यावसायिक गॅस सिलिंडराच्या दरांत वाढ। व्यावसायिक गॅस सिलिंडर वाडलो 39 रुपयांनी। व्हड व्यावसायिकांक धक्को, सामान्य लोकांचेरूय परिणाम। गोंयांत हिंसक कुत्र्याचेर घालतलो बंदी। ह्यान फुडें अशे तरेचे कुत्रे हाडचे न्हय, खात्यांक दितलो सुचोवणी। हणजूण दुर्घटनेचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। माडावेल्यान पडून एकल्याक मरण। साळगांवची घडणूक। नाल्ल काडपाक चडिल्लो माडार पांय निसरून पडलो। उपचारा वेळार हॉस्पिटलांत आयलें मरण। आतां खबरो विस्तारांत। हिंसक कुत्रे पाळतल्यांचेर आतां बंदी घालतले। आपूण तसो प्रशासकी नोट धाडून दिल्लो, पूण खात्यान ताचे अंमलबजावणेक कळाव केलो। हो कळाव कित्याक लागून जालो ताची चवकशी करपाक लायतलो, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें। जे लोक हिंसक कुत्रे पोसताले तांणी स्वताच्या जबाबदारीचेर हे कुत्रे पोसचे। तांचे कडल्यान तशें प्रतिज्ञापत्रूय घेतलें, अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। सांखळे विश्व हिंदू परिशदेच्या संमेलनांत मुख्यमंत्री उलयतालो। गोंयांत हिंसक कुत्रे पोसपाचेर बंदी घालतले। जे लोक हे कुत्रे पोसतात तांणी स्वताच्या जबाबदारीचेर ते पोसचे। तांचे कडल्यान तशें प्रतिज्ञापत्रूय बरोवन घेतलो, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें। अंजून वाठारांत पिटबुल कुत्र्यान एका 7 पिरायेच्या भुरग्याचेर हल्लो केल्लो। ह्या हल्ल्यांत त्या भुरग्याक मरण आयिल्लें। हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलां, पळयात। हिंसक कुत्रे पिटबुल आसत किंवा ते रोटवायलर आसत, तशे वेगवेगळे हातूंतले खंयचे हे खरें म्हटल्यार हांवें फाटल्याच फावटी डिसिजन जाल्या उपरांत हाजेर एडमिनिस्ट्रेटिवली नोट धाडूनय दिल्लो। थोडेसो डिले जो आहा पळय न्ही, तो आमच्या काही डिपार्टमेंटा कडल्यान जाला, तेजी चवकशी करून येयला तो वाट वेगळो। जी घटना घडली ताज्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करतां। खरोखरूच मनाक यातना जाता, दुख्ख जाता की बऱ्याच जाणांच्यो म्हणजे हॉबी हाज्या खातीर गरीब मनशाचो मृत्यू हे योग्य न्ही, हे सहन करून घेवचें ना। म्हणून तर आमी ताजेर म्हणजे 304 मर्डर तो ताजेर केस लायला, ताका अरेस्टूय करता, ताका भितरूय उडयतले। ती केसूय फॉलोअप करून ताजेर जाता तितलो ताका इम्प्रिजनमेंट हो ताका घालतले। बट इन फ्युचर म्हाजें तर म्हणणें आसा की पूर्णता विदीन 8 to 10 days हो नोटिफिकेशनूय बी हांव म्हज्या एडमिनिस्ट्रेशनाक वेटरनरी डिपार्टमेंटाक काडपाक लायतलो, काडटा आनी जाता तितके बेगीन तेंच्यांनी अशा पद्दतीचे कुत्रे आसा तेंच्यांनी लॉंग रन ह्या आनीक हाडपाक दिवचे ना, बट आसा तेंच्यांनी एफिडेविटूय दिवचो पडटलो। घरात किमान 5 गायी पोसप्यांक दर दिसा 80 रुपया प्रमाण अनुदान दितले। म्हणल्यारूच 5 गायी फाटल्यान दिसाक 400 रुपया आनी म्हयन्याक 12,000 रुपया एका घराक मेळटले। तशी येवजण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केली। बेगीनूच तशी अधिसुचोवणी काडटले, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। सरकारने आता ठरवलेलं आहे, एक मला काही दिवसामध्ये नोटिफिकेशन येईल। मिनिमम म्हणजे 5 गायी ज्याच्या घरात असेल, 5 गायी, मी जर्सी सांगत नाही, मी सहवाल सांगत नाही, गोव्याची आपली गावठी गाय ही कपिला गाय म्हणा किंवा कुठलीही गाय म्हणा, या 5 गायीला मिनिमम पर गाय पर डे 80 रुपये सरकार त्याला देणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। साळगांव वाठारांत माडावेल्यान पडून कोल्हापूरच्या बाळू दोडिंबा हाका मरण आयलें। नाल्ल काडपाक तो माडाचेर चडिल्लो तेन्ना पांय निसटून तो पडलो। उपरांत जखमी अवस्थेन ताका म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केलो तेन्ना ताका मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी सांगलें। बाळू कुंभार वो 56 वर्सांचो रावपी मूळ कोल्हापूर हांगासरलो आनी सध्या तो कलांगूट बागा ह्या वाठारांत रावतालो।
ते आयज दनपारां सालिगांव हांगासर एका माडाचेर नाल्ल पाडपा खातीर तो सालिगांव हांगासर गेल्लो आनी जेन्ना तो माडाचेर नाल्ल पाडपा खातीर वयर चडलो तेन्ना माडा वयल्यान तेजो पांय खंय तरी स्लीप जालो आनी थेट तो जमनीर पडलो. ह्या हितून ताका सिरियसली हेड इंजरी जाल्ल्या कारणान जेन्ना म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलान ताका उपचारा खातीर व्हरताले तेन्ना डॉक्टरांनी ब्रॉड डेड अशें डिक्लेअर केलें. ह्या हितून सालिगांव पुलिसांनी अननॅचरल डेथ अशी केस रजिस्टर केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. गोमंतक तनिष्का व्यासपीठ आणि सरस्वती मंदिर हांच्या जोड पालवान चवथी निमतान स्पेशल तनिष्का मास्टर क्लास आयोजीत केल्ली. उकडीचे मोदक कशे करचे हाचो हो मास्टर क्लास शेनवारा फोमेंतू सभाघरांत घडोवन हाडलो. ह्या मास्टर क्लासान शिल्पा देशपांडे हिणें मोदक कशे करचे ते विशीं बायलांक मार्गदर्शन केलें. ह्या मास्टर क्लासाक बायलांचो उप्पाट प्रतिसाद लाबिल्लो. मी शिल्पा संजय देशपांडे, मी मार्शल येथे राहते आणि गेली 10 वर्ष मी मोदकांचा व्यवसाय करते. आज गोमंतक तनिष्कानं मला वर्कशॉप मोदकांचं करण्यासाठी इन्व्हाइट केलं होतं आणि माझा खूप छान एक्सपिरियन्स होता. सगळ्या सख्यांनी खूप छान मोदक शिकले माझ्याकडून. खूप बरं वाटलं मला आणि धन्यवाद गोमंतक तनिष्काला. मी मोदकांची रेसिपी सांगते. साधारण 15 ते 20 मोदकांसाठी 1 वाटी मोदक पिठी, अर्धा वाटी गूळ, 1 चमचा तूप, 1 चमचा मीठ आणि 1 कप पाणी लागणार. मोदक करताना पहिल्यांदा उकड काढण्यासाठी आपल्याला 1 कप पाणी उकळवत ठेवायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा तूप आणि 1 चमचा मीठ घालायचं आहे. थोडी उकळी आल्यानंतर मग त्याच्यामध्ये पिठी घालायची आहे आणि एक साधारण 5 मिनटं मंद आचेवर ते झाकण बंद करून उकड काढायला ठेवायचे आणि मग गॅस बंद करून एक 5 ते 10 मिनटं ठेवून मग उकड मळून घ्यायची आहे. त्याचं सारण करण्यासाठी 1 वाटी नारळाचा चव, त्याच्यामध्ये अर्धी वाटी गूळ आणि नेहमी आपण जे सारण करतो तसंच करायचं आहे आणि आपल्या आवडीप्रमाणे त्याच्यामध्ये तुम्ही ड्रायफ्रूट्स वगैरे आणि काही इनोव्हेशन करायचं असतं तर करू शकता. उकड छान मळून घ्यायची आहे मऊ होईपर्यंत आणि मोदकामध्ये साधारण 1 ते 1.5 चमचा घालून मोदक छान वळून ते उकडण्यासाठी 10 ते 12 मिनटं ठेवायचे आणि 10 ते 12 मिनटांनी मंद आच करून परत बंद करून एक 5 मिनटं वाफ जाऊन द्यायची आणि मग मोदक तुमचे तयार झालेले आहेत. गोमंतक तनिष्कान आज हांगा उकडीचे मोदकाचे वर्कशॉप अरेंज केला आणि आता आमचो चवथीचो सणूय लागीं पावला. चवथीक आमी मोदक करतातूच, पूण आज ह्या मॅडम देशपांडेन हांगा उकडीचे मोदक कशे करप, ताजें पीठ कसलें घेवप, मागीर तें कशें उकडप, तें कशें मळप आणि मागीर ताजो शेप कसो, मोदकाचो शेप कसो करप, हें सगळें आमकां इवन पूर्ण डिटेलान सगळें सांगिल्लें आसा. आनी ह्या वर्कशॉपाक बऱ्योच बायलो हांगा आयिल्ल्यो आसात. सगळ्यांनी आनंदान आनी उमेदीन हें शिकून घेतलें आनी सगळ्यांनी मोदक केले, ते उकडूनय दाखयले कशें उकडप तें.
आनी हें पळोवपाक हांव मुद्दम हांव हरशीं डॉक्टर बिजी आसता पूण आज हांव मुद्दम वेळ काडून म्हाकाय तें शिकपाचें आशिल्लें म्हणून उमेदीन हांव हांगा आयलें आनी आज म्हाका हांगा ते उकडीचे मोदक कशें करप हें शिकपाक मेळ्ळें ताजो म्हाका भरपूर आनंद जाला आनी सगळ्यांक हांव ह्या वर्सा चवथीची शुभेच्छा दिता आनी ज्या बायलांनी हांगा उकडीचे मोदक आज हांगा शिकल्यात तांणी ह्या चवथीक ते मुद्दाम करचे अशें सगळ्यांक हांव आव्हान करतां. फाटले 2 म्हयन्या पयलीं मडगांव नगरपालिकेन जाल्लो सोपो कलेक्शन घोटाळो अजून सुटावो जाल्लो ना म्हूण काँग्रेस फुडारी सावियो पुतिनून आरोप केला. हे विशीं मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयांत लेगीत कागाळ नोंदयली पूण कोणेच दखल घेतिल्ली ना. तशेंच हे बाबतींत मडगांवचे पुलीस लेगीत अपेसी थारला. मडगांवचे आमदार ह्या प्रकरणांत ओग्गी आसा. हो विशय सुटावो करिना जाल्यार आमी ओगी रावचे नात आनी वेळ पडल्यार न्यायालयांत वतले अशी शिटकावणी काँग्रेस फुडारी सावियो पुतिनून दिल्या. आज 2 मेन क्रॉस जावन गेले जो 18 लॅक्स मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो एलडीसी आणि जे आपले अकाउंटांत ट्रान्सफर केले मिसएप्रोप्रिएट केले फ्रॉडुलंटली ते आज पासून रिकवर जायला आणि हे आमी कंटिन्युअसली हायलायट करीत आसा कित्याक आमकां ते रिकवर जाले शिवाय आमी हाजेर वगडावपाचे ना. आमी इनफॅक्ट तुमकां सुद्दां खबर आसा आमी जेन्ना आरटीआय घातली ऑन 10th जून तेन्ना साकून हें प्रकरण भायर येवपाक लागलें. हरशीं कलेक्शन जाल्लें फेस्ताचें मे म्हयन्याक आनी मे टील 10th जून कोणेच खबर करूं ना ते पयशे गेले रिसीट जाल्यार इश्यू केल्ले. सो आतां आमी 26th जून मुद्दाम सांगपाक पडटा 26th जून आमी 3 ऑफिसांत कंप्लेन दिली कित्याक हांगा ह्या म्युनिसिपल लेवलाचेर कांयच प्रोग्रेस जायनाशिल्लो. सो आमी 3 ऑफिसांनी कंप्लेन दिली. एक म्हळ्यार चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका एक कंप्लेन दिली ताचेर इन्क्वायरी आनी रिकवरी करची म्हणून. मागीर चीफ सेक्रेटरी आनी चीफ विजिलन्स सेक्रेटरी हाजे ऑफिसान एक कंप्लेन दिली सेम मॅटर वॉज सेम. आनी थर्ड दिली ऑन दी डीएमए डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की हाजेर इन्क्वायरी जावची आनी रिकवर जावचें. आतां 26th जून आज 2 म्हयने सामके उगड्यार येयल्ले आसतना कांयच एक्शन कित्याक जायना आनी हो कित्याक पुलिसां सांबाळना हेंवूय कळना आमकां. हाजेर चीफ मिनिस्टरान हें दिवपा जाय क्लॅरिफिकेशन दिवपा जाय की तूं जेन्ना एवरी टायम सांगता की लोक ऑपोज करता लोक प्रॉब्लम्स करता हें जे आमी तुज्या दारा मुखार आमी कंप्लेन करता तुज्या ऑफिसान दिता आमी हाजेर इन्क्वायरी जावची म्हणून. 500 नव्यो इलेक्ट्रीक बसी हाडटले अशी घोशणा येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनोन केल्ली. तांच्या ह्या निर्णयाचो आमी खाजगी बस संघटणेचे वांगडी निशेध करतात अशें खाजगी बस संघटणेचे सचिव महेश रायकर हांणी सांगलें. तशेंच जर चवथी पयलीं हो निर्णय फाटीं घेयना तर आमी 2000 नाल्ल्याच्यो कट्ट्यो घेवन मुख्यमंत्र्याच्या दारान बसून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी खाजगी बस संघटणेचो अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर हांणी दिली. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केलां की 500 बसीस हाडटा आनी नवीन बसीस घालून नवीन बसीस चालू करता. ह्यो 500 बसीस खंयच्या रुटाचेर घालतलो किंवा हें करतलो हेजें कांयच अजून पर्यंत स्पश्टीकरण ताणें दिल्लें ना. ह्यो दुसरें ताणें स्टेटमेंट केला की ह्यो बसीस फुकट येता म्हणून. गव्हर्मेंटाक फुकट कोण दिवपी खंयचो देवदूत येयला सरकाराक अश्यो बसी फुकट दिवपाक ही कसलेंच ताजें स्पश्टीकरण ना. हेचो अर्थ असो जाता की प्रायवेट बसीकारांक सोंपयतले आनी तेच्या जाग्यार ह्यो गाडयो चलयतले. हे कोण तरी दिल्लीवाले आसात सगळे ते फुडें सरल्या आनी सरकारा कडेन अशें हें प्रश्न तेंच्यांनी मांडला हांगासर गोंयकारांक सोंपोवपाचें आनी हें फुडें अश्यो अशा तरेन बसीचो धंदो बंद करूंक जाय. आतां आमचे प्रश्न जे आसा ते आमी बसवाल्यांचे प्रश्न CMA कडेन सगळे मांडलेले. आमची सबसिडी जी आसा फ्युअल सबसिडी 19 पासून 19 पर्यंतच ग्रँट जाल्ली आशिल्ली पण ती अजून पर्यंत सरकारान दिवना. 50% बसीस जवळ आज बंद आसा. कित्याक लागून कोविडाच्या टायमा पासून त्यो गाडी बंद जाल्ल्यो होती अजून पर्यंत बंद आसा. पण कोणूच आमकां ताका सपोर्ट करिना ह्यो गाडयो भायर काडपाक सुद्दां. आमी CMA कडेन मागलेलें की आमकां एटलिस्ट ती सबसिडी जी पेंडींग आसा ती रिलीज कर. आज जी बसीस जर भायर काडटलो जाल्यार जवळ जवळ 1.5 लाखाचो खर्च आसा प्रत्येक बसी फाटल्यान. हे खंयच्यान हाडटले कोणाचो काय पयसो ना. सगळ्यो बसीस अश्यो धडार पडलेल्यो आसा. तेन्ना सरकारान आमकां कितें तरी मदत करची आनी ह्यो गाडयो पयलीं भायर काडपाक मदत करची. हे चवथी पयलीं जर आमची ती कितें पेंडींग आसा ती जर सबसिडी आमकां मेळना तामणकाराक आमी सांगला तुमकां सपोर्ट आमचो फूल आसतलो. आमचोच बसवाल्याचो न्हू टॅक्सी रिक्षा म्हणनाका सगळे आमी जवळ जवळ 2,000 कोट्ट्यो आतां ऑर्डर दिल्ल्यो आसा कोट्ट्यो म्हणजे 2,000 कोट्ट्यो घेवन आमी तेज्या दारान बसतले. आयज सेंटराकूय कळोंक जाय गोंयकार कोट्ट्यो घेवन कित्याक भायर सरले पळय ते कोणाचे
CMाच्याच बसतले, कित्याक तो कितेंच आयकना आनी ही पार्टी हे राज्य तेच चलयता. सबसिडी आधारभूत किंमत वाडी सयत लुकसाण भरपाय वेळार मेळोंक ना जाल्यार शेतकार शेतां करपाची सोडटले. सेंद्रीय शेती खातीर शेतकारांक लुकसाण जातले. शेतान काम करपी कामगार कमी तशेंच मशिनरी आनी हेर यंत्रणा नाशिल्ल्यान सेंद्रीय शेतीन फायदो जावप शक्य ना. शेतकारांचो लाव लक्षांत घेवन उपाय येवजण गरजेची आसा अशें कुट्टरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डो हांणी सांगलें. आपणाक एफर्ट करता, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपल्याक एफर्ट करता. फायनली कितें आहा, फायनली शेतकाराक बेनिफीट मेळपा जाय हें जावपा जाय. आज शेतकाराक कितलो बेनिफीट मेळटलो, सी इट इज अ प्रोसेस. 10 वर्स पयलीं हांव जाणा, जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना लोक म्हणटाले ट्रॅक्टर ना, ताका लागून हांवें ट्रॅक्टर हाडले. मागीर हावसिंग मशीन आयली. सो इट इज इम्प्रुवींग, थिंग्स आर इम्प्रुवींग. आतां आनी मातशें इम्प्रुवमेंट जावपा जाय, शेतकारांक कितें बेनिफीट मेळपाक. सो आय थिंक वी आर ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस. But there are a lot of issues. For example, labor na. For example, शेतकारांक कितको बेनिफीट दिवपाचो, तेका सबसिडी कितको वाडोवपाची. सबसिडी ना जाल्यार सपोर्ट प्रायस वाडोवपाचो, सपोर्ट प्रायस टायमार येवपाचो. शेतकाराक टू टेक स्टेप्स नॉट टू फॉर द शेतकार टू हेट एग्रीकल्चर. ते राग येवपा जायना शेतकाराक. आपण हितून काम करून आपणाक कांय मेळना जावपा जायना. तीन फोकस जावपा जाय. एंड इफ यू फोकस ऑन दॅट, आय थिंक वी वील विन दीस वॉर. अदरवायज वी आर गोइंग टू लूज दीस वॉर. इट इज नॉट, इट इज आमकां, हांव सदां मम्मीस फकाड मारताले प्लास्टीक दिसांनी फकाड मारताले. प्लास्टीक रायस खावपा पडटले, आर्टिफिशियल रायस खावपा पडटले, आर्टिफिशियल बनानास खावपा पडटले, आर्टिफिशियल फ्रूट खावपा पडटलो, केमिकल क्रॉप्स घालपा पडटले. सो आय वूड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू request the government to take steps to see that we do something for the farmer directly. दिवचलकारांची गैरसोय मतीन घेवन खासदार निधींतल्यान दिवचले सभाघराची व्यवस्था करतले अशें उतर राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी दिलां. दिवचले बसयल्ल्या CCTV कॅमेऱ्यांचो शेनवारा शुभारंभ जालो. खासदार निधीतल्यान सुमार 1 कोटी रुपया खर्च करून दिवचल शहरात 45 CCTV कॅमेरा बसयल्यात. ह्या कॅमेऱ्यांचे शुभारंभ केल्या उपरांत सदानंद शेट तानावडे उलयलो. शेनवारा पालिका सभागृहात जाल्ल्या सुवाळ्याक राज्यसभेचे आदले खासदार विनय तेंडुलकर, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी, उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी दोतोर स्नेहा गीते आनी हेर हजर आशिल्ले. एकाच टर्मान सगळे गोष्टी पूर्ण जायना. विनयान पुरेपूर मॅक्झिमम कितें तें करपाक जाय ताचो प्रयत्नय तांच्यांनी हांगासर केल्लो आसा. उरिल्ले कांय जे प्रोजेक्ट आसात ते डेफिनेटली आमी करूया. जसो खास करून तांच्यांनी म्हजे कडेन ते उलयताले की हांगा बिचोली जे हॉस्पिटल आसा त्या हॉस्पिटलान म्हाका दिसता मॉर्ग फॅसिलिटी ना. आनी एखाद्याक जर कितें जर डेथ बॉडी दवरता आसत जाल्यार ताका म्हापसा किंवा कोणी मेडिकल कॉलेजीन सांखळे आसा. आनी त्यामुळे तातूंतल्यानूय जर आसत जाल्यार दोतोरान जर 5 म्युनिसिपालिटी तुमी सगळ्यांनी मेळून जर दिली आसत जाल्यार आमी त्यांचं पण काम ते आमच्या मधून लवकरात लवकर करून देऊया. आणि त्यामुळे हे बाकीची जी कामां ती जातली धांगरली विकास बाकीचे मुख्यमंत्र्यांचो स्वतः लक्ष आसा. ज्या तरेचो बायपास आमी पळयता थंय क्रिटिसिजम आसतात. कारण जेन्ना तूं काम करता त्या वेळाचेर मनीस क्रिटिसायज करता. एखाद्यान जर कामूच करूना जाल्यार कोण कोणाचेर क्रिटिसायज करता. दोतोराक क्रिटिसायज करता कारण तो काम करता, ताका धडपड आसा काम करपाची. तो बायपास करतकच एखादी जर भिंत जरी पडली आसा जाल्यार दोतोर जबाबदार ना. तो इंजिनियरान करतना तेणे पळोवपाची जबाबदारी आसता. पण बऱ्याच राजकारण्यांक संवय जाल्या कॅमेरा खातीर समत्यांनी फॉलोअप करप. आमचे आमदार आसा दोतोर, म्हाका याद जाता 24 काय 25 हांव 27 तारखेक रिटायरमेंट जावपाचो. म्हाका 24-25 तारखेक फोन केलो आनी थोडे पयशे उरलेले लास्ट. म्हणजे म्हाका पयलो खासदार आसतलो की जे पयशे आयले ते सगळे सँक्शन केले. जाल्यार पयलींचे खासदार कितें आमचो शांतराम नायक आयिल्लो ते 8-9 कोटी अजूनय उरल्या सँक्शन जावन लोकांक दिवंकूच ना. दोतोरान म्हाका ते फोन केलो की नाल्यार म्हाका पयशे भरचे आमचो म्हाका कॅमेराचो प्रोजेक्ट जावचो ना. आनी मागीर थंय बसून हांवें कित्याक मदीं सिस्टम केली ऑनलायन केलें. पयलीं ऑफलायन पयलीं पेपरार बरोवन दिवपाक बरें आशिल्लें आनी आमकां तें ऑनलायन आमी भितर मातशी कमी. म्हणटकीर म्हाजे पेक बसयलो दीसभर आनी ह्या प्रोजेक्टा खातीर सगळे प्रयत्न करून आमी केल्लो आसा. पण तो बेनिफीट सगळं जातला आमचे बिचोली सांखळी ह्या लोकांक जाय. तुजो दोळ्यामार वता त्या लोकांक जाय. सो अशें तुमी म्हणटात ते प्रोजेक्ट आसतले. तुम्ही प्रोजेक्ट घेवन या
ऑपोजिशन प्रत्येक प्रोजेक्ट म्हाका याद आसा तुमकां जस्ट सांगता हांव अशे 2-3 नवे रस्ते गेले जे पिढ्यान जावंक ना आनी तिनूय नव्या रस्त्याक कोणी ना कोणी तरी ब्लॉक हाडलो. पण तुमकां एक सांगता हांव खंयचोय प्रोजेक्ट करतना हांव पयलो ती फायल शिकता, प्रॉपरली लिगली करता, खंयच ब्लू बोर्ड धरना. प्रयत्न खूप आडोवपाक केले. आमची एई हांगा आसा ती बाबडी आतां एका प्रोजेक्टा खातीर तिका कोर्टान वयचें पडलें. 60-70 वर्साचो फणसवाडीचो रस्तो कोणी करूंक नासलो, 1 कोटी आमी मोडटा. आज नोबार घातले कोणी तरी कोणाक फुडें काडलो आनी ब्लॉक दिलो वचून पळय आनी आज ती कोर्टान वता. पण तिका सांगला आमचे सगळे कायदेशीर आसा, कांयच दिवपाची गरज. असले गोष्टी करूं नाका. कोणाक जर ऑपोजिशनाक सुद्दां बरें काम करूं जाय जाल्यार हात दियात आनी राजकारण करूया आनी इलेक्शना दिसा आमने सामने रावया. कांयच भंय ना तुका. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. केपेची पार्किंगेची समस्या लागीं सुटावी जाल्या, मात केपेच्या मार्केट वाठारांत पार्किंगेची सोय नाशिल्ल्यान लोक रस्त्यार गाडयो पार्क करतात. ताका लागून येरादारीची कोंडी जाता. चवथीच्या वेळार येरादारीची कोंडी जावची न्हय म्हूण मार्केटा कशी आशिल्ली मेकळी सुवात पार्किंगे खातीर उपलब्ध करून दितले, अशी माहिती केपेचो नगरसेवक दयेश नायक हाणें दिली. केप्यां जो पार्किंगाचो जो प्रॉब्लम आसलो तो लास्ट 2 वर्सां पयलीं हो शट आउट जाल्लेली आसा आनी भरपूर ह्या जे गव्हर्मेंट ऑफिस आसात पार्किंग नासलेली म्युन्सिपालिटी ऑपोजीट जो म्युन्सिपालिटी टू आमची चर्च आहा पळय थंय भरपूर एक जवळ जवळ 200 व्हेकल्स आनी स्कुटर धरून 300 व्हेकल्स हांगा पार्किंग करपाक मेळटा. ही एक फेज जाली. दुसरी फेज तूं म्हणटा मार्केटाक भरपूर कंजेशन जाता पूण ही दुसरी जी फेज आसा ती आमचो बिशॉप फार्मास टू नेत्रावळकर डॉक्टर जी ही रोखडी स्टार्ट जावपाची अर्द स्टार्ट कंप्लीट जालेली आसा. पण टोटल 80% जो पार्किंगेचो इश्यू आसा तो सॉर्ट आउट जालेली आसा आनी आतां आमी थंय ग्रास कटींग मारून निवळ करून ती जागा आमी उपलब्ध करून दवरतले चतुर्थी पयलीं पार्किंगा खातीर. मागीर लोकांक आमी सुविधा आमी दितले. तेका कितें आसा थोडी तेका कायदे आसात. तेका नोटिफिकेशन करपाक जाय मागीर आमी मनीस दवरपाक जाय. पूण आमी हे बाजारांत जो लोक भायलो सावड्डे कुडचेरे मागीर कुंकरी जर भागांतल्यान लोक येतात जी ऑफिसां आमची म्युन्सिपालिटी काम हेका म्युन्सिपालिटी जावं तुजी हेजे डेप्युटी कलेक्टर काम आसतात आनी तांकां आमी चार्ज करप हें आमगे कावन्सिलरान ठरयलां की तेंची चार्ज करपाक ना मुखार पळोवपाचें चार्ज करपाचो काय कितें म्हणटा. ते आतां तुका सांगलो बिशॉप फार्मास आसा थंय आमी जो ऑलरेडी केन्ना पुरयले कडेन आसा ताका आमी निवळ करून आमी थंय घालतले. कितले पर्यंत जावपाचो केन्ना म्हणल्यार जातलो ना ऑलरेडी जाला थंय आमी निवळ करून थंय घालतले आनी ट्राफीक सेला कडेन एक मिटींग आपोवन आमी तांचो जागा आमी आयडेंटिफाय करून घालतले. एक्चुअली पार्किंग इशू 2 वर्स पयलीं आसलो खूब केप्यां. ते सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसीस थिंगा आहाय बाजूला ताका लागून पार्किंग इशू जातालो 2 वर्स पयलीं. लास्ट 2 years म्हाका दिसता पार्किंग प्रॉब्लम इज सॉर्ट मेजर प्रॉब्लम्स केप्यां जाता आसता. ते 80% जे पार्किंगा प्रॉब्लम आसा तो ऑलरेडी सॉल्व जाला आनी जे भशेन आमगे दयेश बाबान सांगला ते भशेन मुखार जो सेकंड फेज जाता तो येवून आमी 100% प्रॉब्लम सॉल्व जातले. पण एक्चुअली कितें जाता पार्किंगाचो इशू असो केप्यां जाता तो फकत मॉर्निंग आसता 10 to 1 कित्याक सगळे ऑफिसां लागून ती गव्हर्मेंट ऑफिसींग आसता म्हणजे सगळी व्हेकल्स येता. पण इवनिंग टायमार तुका पार्किंग प्रॉब्लम कांयच ना केप्यां कित्याक हो स्ट्रेच जो आतां हो आमगे इंडिसरून म्युन्सिपालिटी मुखार आसा चर्ची कडेन स्ट्रेच आनी WRD वेळार फिडी करून पार्किंग एरिया केल्या ती पार्किंग एरिया एक्चुअली सफिशियंट आहा इवनिंग टायमार. मॉर्निंग मातशें तुका 80% सॉल्व जावपाक शकता आनी मुखार फ्युचर आहा ते जातलें. फाटल्या 40 वर्सां सावन मातयेच्या गणपती मुर्त्यांक शिरवयचो उल्हास शेटकार आकार दिता. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. श्रावण म्हयनो आयलो काय सगळ्यांक आतुरताय आसता गणपतीच्या आगमनाची. मात गणपती बाप्पांच्या मुर्त्यांक आकार दिवपाचें काम चवथीच्या 3 म्हयन्या आदींच सुरू जाता. हो शिरवयचो उल्हास शेटकार आपल्या घरच्यांच्या मजतीन आनी तेक्यान ते दर वर्सा सुमार 150 गणपती मुर्त्यांक आकार दितात. ते उमेदीन ह्या मुर्त्यांक आकार दिवन रंगकाम पुराय करतात. माताची तरणाटी पिळगी ही कला फुडें व्हरपाक मातशी फाटीफुडें जातात अशी खंतूय ह्या वेळार मुर्तीकार उल्हास शेटकार हांणी उक्तायली. ह्यो गणपतीक कितल्योश्यो मुर्ती करता तुमी? आमी 150 मुर्ती आनी ह्यो आतां सगळ्यो आसा त्यो बूक केल्ल्योच आसात? हय सगळे म्हाजे आतां लागलेलीच आसता सगळी सुद्दां थोडे एक 10 सुमार सुद्दां करता. आनी हे आतां तुमी कला आसा तुमी सगळ्यो मुर्ती आसा त्यो तुमी एकटेच करता काय घरांतलो सपोर्ट कितें आसा? घरांतलो म्हणजे भायलेर सपोर्ट आसा आनी भुरगीं करतात.
किती जाण भुरगीं तुमकां? भुरगीं 2 जाण आनी हे पेंटींग बी कशें करतात? पेंटींग आमचे भुरगीं सगळे भुरगे करतात. दोळे काडपाचे आमगेले भाव भुरगे करतात. आतां देखणी बी करतात. तेणी चेडू करतात. आतां हे आतां तुमी इतले चालू केन्ना करपाक गणपती? गणपती चालू हांव जून म्हयन्याक करता. जून म्हयन्यात. आनी एक मूर्ती करपाक कितले दीस लागतात? एक मूर्ती तुका साचा वयली जाल्यार तुका एका दिसा 2 करूं जाता. आनी हातची करता जाल्यार एक दिसा 1 जाता. आतां तयारच करपाक मातयेन तयार करपाक कितलो टायम लागता? मातयेन तयार करपाक तुका एक हातची करता जाल्यार 1 दीस लागता. आनी ती एक हेज्यो हातून केलो साचांतल्यान भरून काडटा जाल्यार न्हू तुका 1 दिसा 2 करता. पूण तरी हे तुमी आसा आतां तुमच्या फाटल्यान तुमची भुरगीं बी करता कळटा हांकां करपाक? सद्या आजून तुमी मातशी भुरग्यांक आवड ना आतां. पण ती आतां तरूण पिढी आहा न्हू तरूण पिढी म्हणजे ती आवड तितली घेयना. पण ह्या दिसा काम पेंटींग काम सगळें करता. फाटली 40 वर्सां जाली शिरवयचो उल्हास गणपतींच्या मुर्त्यांक आकार दिता. तो फक्त गणपतीच्योच न्हय तर गौरी, सरस्वती, लक्ष्मी तशेंच विठोबाच्यो लेगीत मुर्त्यांक आकार दिता. तांच्या ह्या गणपतींच्या मुर्त्यांक सांगे, नेत्रावळी, निर्युणा, कोळमे, सुळकर्णा तशेंच केपें ह्या वाठारांनी खूब मागणी आसा. आयजकालच्या तरणाटे पिळगेन परंपरेन आयिल्ल्यो ह्यो कला जपपाक जाय. आवड निर्माण करून तरणाट्यांनी ह्या कलेत फुडें सरपाक जाय अशें मत मुर्तीकार उल्हास शेटकार हांणी उक्तायलें. तुमी कितलीं वर्सां जालीं हे गणपती करपाचे? कमीत कमी हांव 30 वर्सांचो आसतना स्टार्ट केल्लें गणपती करपाक. 40 वर्सां जालीं म्हाका करपाक. हेजे पयलीं तुमचे कोण आनी करतालो घरांक? ना आतां करता ना. हांव हें शिकला म्हाजी भाऊजी कडल्यान शिकला. भाऊजी कडल्यान पयलीं करपाक वतालो. म्हणजे मागीर भाऊजी कडल्यान म्हाका भितरचो भाऊजी तितकें हांव शिकला. आतां हे आर्ट आसा पळय ते तुमकां ह्यो मुर्तीच करता काय आनी कितें करता तुमी? हांव मुर्ती करता. ह्यो गणपती मुर्ती करता, मागीर सरस्वती करता, लक्ष्मी करता, विठोबा करता. म्हणजे जे तुका सिजन आहा त्या प्रमाणे त्यो हांव करता. त्या भायर हांव मागीर आमचे धंदो मडक्यांचो. आतां तुमगेले आसा हे कितलेशे गणपती करता तुमी? हांव 150 गणपती करता. ते खंयच्या वाठारांत व्हरता तुमगेले? हे आमचे रिवणा, कळमा, सेवाणा, सुळकण, नेत्रावळी तशेंच केपेच्यान अशें व्हरता. आनी खेडो गांवां. आतां ही आमची कला आसा पारंपारीक कला आहा न्हू ही भुरग्यांनी आतां जोपासून दवरपाक जाय. कित्याक ह्या आवड सद्या मेन म्हणजे आवड आसली. पूण आतां ह्या भुरग्या तरूण पिढी आवड ना. आवड म्हणा उरों जाय. आनी ही त्या भुरग्यां मुखार ही दवरली जाल्यार मुखार चालू उरतली न्ही. पूण त्या भुरग्यांनी आवडीन करून ही मुखार परंपरा ही चालू दवरची अशी म्हाजी इच्छा. क्रिस्तानंद पेडणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.